ताकतिकेन दिल्लीत गेलेल्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि राज्यसभा खासदार तसेच भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे यांचे सहित भाजपाध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांची भेट घेतली। हे भेटीत प्रदेश भाजपाच्या नव्या मुख्यालयाच्या इमारतीच्या बुनियादी फातर बसवपाच्या कार्यवाहीक नड्डा हांका निमंत्रण दिला। राज्य मंत्रिमंडळातल्या फेरबदला हे भेटीत चर्चा जाल्ल्याची शक्यता आसा। तसेच मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत आणि प्रदेशाध्यक्ष तानावडेन बुधवाराक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तसेच केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी यांची भेट घेतली। काल तातडीन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे दिल्ली गेले, जे.पी. नड्डा आणि अमित शाह हांची भेट घेतली। ताचे उपरांत वेगवेगळ्या विशयांचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्यांनी चर्चा सुद्धा केली आणि त्याच बरोबर एक जो मुद्दो आसा तो म्हटल्यार गोंयांत जुने गोय रस्ते सामकारूच आता बीजेपीचे मुख्य कार्यालय जावपाचें आसा आणि ताचीच म्हणजे फावंडेशन स्टोन घालपा खातीर तांच्यांनी आमंत्रण घेवन गेल्लेले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्यांनी सांगले। जे.पी. नड्डाक सुद्धा तांच्यांनी आमंत्रण दिला की त्या फावंडेशन स्टोना खातीर तांच्यांनी हांगासर गोंयान येवचें म्हणून। त्याच बरोबर दुसरो जो विशय आसा जो गोंयान सारको गाजता तो म्हटल्यार आजगांव प्रकरण जें आसा तातूंत गोयचे DGP जे आसा ते सुद्धा इन्वॉल्व आसा म्हणून PIन तांचेर आरोप केलो। त्या विशयाचेर सुद्धा तांच्यांनी चर्चा केली अशें सुद्धा आमकां कळीत जाल्लेलें आसा। जाल्यार काल जे तातडीन आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हे दिल्ली गेल्लेले ते ह्याच चर्चा करपा खातीर गेल्लेले अशी माहिती मेळ्ळ्या। गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन सईत हांव वर्षा आश्वेकर।